Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 1954 थंय पयलो शेनवार पडटालो. थंय टिटो आशिल्लो, म्हणजे नुस्तें बिस्तें हें आशिल्लें. थंय फुटबॉल ग्रावंड आशिल्लो. शेनवार थंय पडटालो आनी बुधवार वयल्या बाजारांत पडटालो. शेनवार ते फुटबॉल खेळटाले भुरगे सगळे करताले, सगळे ओपन आशिल्लो आनी थंय बाजार पडटालो. पूण 1954 पुर्तुगीज मिलिटरी येयली त्या वेळार तेजी मिलिटरीन ती एक्वायर घेतली ताब्यात. मिलिटरी थंय चर्ची आशिल्ली, तेची समोरची सगळी जागा ती तेणी घेतली आनी 1954 ही जमीन तेणी घेतले नंतर तेणी तो काबजो तेणी केलो. खुबशे म्युनिसिपालिटी पत्र गेली, कोणा ते पत्रां ते खंय पावताली कोणाक खबर ना. पूण अशें म्हणटा खूब जाण प्रयत्न केले. पूण 1900 जेन्ना हांव 91 जेन्ना हांव चीफ मिनिस्टर जालो त्या वेळार पयली ती जमीन म्युनिसिपालिटीक जाय, फोंडेकारांक जाय आनी ती आमी त्या वेळार एक पॉयंट हाडलो. शरद पवारा कडेन हांव डायरेक्ट दिल्ली गेलो. शरद पवारान मिटींग आपयली. नॉर्थ ब्लॉक डिफेन्स हितून तेज्या ऑफिसांत गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव गेलो. रवी नायक थंय गेलो. जनरल रॉड्रिग्स गोंयचो आर्मीचो चीफ आशिल्लो तो आनी हांव आनी शरद पवारांनी मिटींग जाली. हांवें तें सांगलें हो जागो जो आसा तेजी क्रांती जाल्ली. कितें जावं क्रांती जाल्ली म्हणून सांगलें. 1946 राम मनोहर लोहिया हांगा येयलो, थंय गेलो सांगलें आनी ती म्हाजी जमीन ती आमकां ती सोडची दिवची म्युनिसिपालिटीक परती. जेणे करून थंय आमी क्रांती मैदान आमी हें बांदून आनी समारक बांदता तेजें आनी ती यादीक आमच्या फुडले पिळगेक भुरग्यांक तें उरचें म्हणून ही जमीन आनी त्या प्रमाणे ही जमीन तेच प्रमाणे ती आमकां सोडली. ते आमी क्रांती मैदानाचें हें मानता मार्टीन मेमोरियल ते आमी शरद पवाराक आपयलो. शरद पवार दिल्लीच्यान येयलो फावंडेशन घालपाक. शरद पवार एज चीफ गेस्ट हांव आशिल्लो एज ए चीफ मिनिस्टर आनी सुभाष शिरोडकर एज एज्युकेशन मिनिस्टर हजर आशिल्ले आनी त्या वेळार तेजेर फावंडेशन घातलें आनी फावंडेशन घातले नंतर ते स्मारक आनी ते नंतर एक पाटी आशिल्ली नांवाची पाटी जी आशिल्ली घातलेली ही कोणीय जर घातली विरोधक जावं विरोधी जावं कोणीय पूण ती काडिना. ते कोणाची आसा ती यादी उरपाक जाय कोणें केल्लें कितें केल्लें नाल्यार देशांत सगळें तशें जातलें आशिल्लें. त्यो पाट्यो काडल्या आनी सध्या टॉयलेट ब्लॉकां उडयले त्यो परत लावची बीन म्हणून कितें मागणी करता तुमी सरकारा कडेन? परत लायना आमी PWDची केस घालपाची. PWDचें काम PWDचें आसा. PWDन तेजें हें बांदलें हें केलें टेंडर केलें सगळें काम केलां तें समारक बांदलां तें PWDचें काम आसा. PWD इमिजिएटली हें करची. चीफ इंजिनियराक सांगता हांव प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर जो आसा पार्शिकार तेणें हेजेर लक्ष घालचें. आनी तूं हें तुमी फक्त रोडूच करपा न्हू जे पळय हांगा इतिहास आसा तो ना करपाचे कोणी प्रयत्न करता. तुजी PWD तुजी ऑफिस तुजी इन्चार्ज PWDचे इंजिनियर सपोज तूं हें तांकां तेंचेर तूं हें करचें एक्शन घेवचें. प्रिंसिपल इंजिनियर पार्शिकार जो आसा तेणें पार्शिकारान हें जें आसा इतिहास कोण ना करपाक पळयतात तेंची कारवाय करची आनी ती नांव नेम प्लेट आहा ती बेगिना बेगीन थंय लावची. परती हें रिसर्च पयलीं दुसरें कळ्ळें न्हू. म्हणून हें तेणी लक्षांत घेवचें तेमया आनी ती पाट लावची आनी सिकराक भोंवती उरलेली जमीन परती म्युनिसिपालिटी दिवची जेणे करून थंय मोठो हें जाता गार्डन जाता बरें थंय हें करपाक जाय चलपाक हें जाता जॉगिंग पार्क हें सगळें तेणी करपाक दिवची. पूण हें इम्पॉर्टंट जागा आसा गोंयांक ही एकच अशी जमीन आसा क्रांती आनी एक लोहिया मैदानाची. म्हणून ह्यो जमनी आमी राखून दवरपाक जाय कारण इतिहास भुरग्यांक कळटलो. आतां फाल्यां म्हणटा तो बांदोड पुतळो काडटले तुमी बदल भाऊ साहेबाचो तो इतिहास ते करूं शकना तुमी कोणूच करूं शकना. चीफ इंजिनियरान करची PWDचो चीफ इंजिनियरान रोखडी कारवाय करची
आनी PWD मिनिस्टर जो आसा पावसकर ताका हें पडटा जाल्यार तेणें पळोवचें, ताणें जे विचार करचो आनी चीफ इंजिनियरान तेणें बसून ते बाबा बेगीन बेगीन त्यो पाटयो काडल्यो त्यो लावच्यो.